दारबांदोडा हांगसर काजूमळ आनी तातोडी ह्या दोन कडेन ल्हान धरणां उबारतले. चरावणे 70 हांगासरलें धरण बेगीनूच पुराय जातलें म्हूण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. गोंय ज्या गोंयांत जवळ जवळ 200 इंच पावस पडटा किंवा 120 इंचस पावस पडटा. त्या गोंयांत उदकाचे प्रॉब्लेम्स आसूंक जायना आनी म्हणून त्या नजरेन WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम सुद्दां घेवपाचें पळयता. उदाहरणार्थ आमचे दारबांदोडा तालुका आसा, त्या दारबांदोडा तालुक्यांत आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात. एक आसा एक तातोडी आनी दुसरे आसा ते काजूमळ म्हणटा. ते दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा. ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टिंग करपाक जाय, सॉयल टेस्टिंग वगैरे करपाक जाय ते करतात. आनी ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय तें मुखावेलें 1 वर्स भितर चालू जावंक जाय अशे प्रकारची अपेक्षा आसा. शिवाय मागीर चरावणे म्हणून एक डॅमाची पयलीं सायट आयडेंटिफाय केल्ली. ताजेर टेंडरूय बी पयलीं सुरवातीक जाल्लें, पूण थोडेशे फॉरेस्टाचो इश्यू आशिल्ल्या कारणान तें पेंडींग उरिल्लें. पूण हांव आनी आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो आसा विश्वीत राणे दोगांच्या समन्वयान आमी तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो मुखार व्हरपाक पळयता. जेणे करून उदकाची स्टोरेज जी आसा पळय न्ही तें आनीक वाडूंक शकतलें. तर परत एकदां म्हजे विचार आनीक उलोवणे सोंपयता आसतना परत एकदां सगळे शेतकरी भावांक म्हजें आव्हान आसा की शेती जो आसा पळय न्ही, कारण गोंय हो शेती प्रधान प्रांत आसा आनी त्यामुळे शेती कडेन आमी थोडेशें वळूंक जाय. तातूंत लक्ष घालून शेती भितर आमच्या भुरग्यांक सुद्दां आमी सहभागी करून घेवपाक